च्या 125व्या ॲनिव्हर्सरी ऑफ थिएटर सेलिब्रेशन कमिटीन गेल्या 125 वर्सांचो ज्यांनी ज्यांनी या तियात्राक च्या खातीर रात दीस केल्ले आसात तांच्या संदर्भात माहिती तियात्र म्हणल्यार कितें आणि आमच्या भावी येणाऱ्या पिढीक ताजो अभ्यास जावचो या संदर्भात सगळ्यो काही गोष्टी पुस्तकां भितर मुखार आयल्यात आणि अशा तरेच्या ह्या पुस्तकाच्या पब्लिकेशन किंवा उद्घाटनाच्या सोहळ्याच्या निमित्तान व्यासपीठाचेर उपस्थित आसात आजच्यो खाशेल्यो सोयऱ्यो जाणीन आपले आतांच विचार व्यक्त केले जेसीबाई त्याच बरोबर आदले तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष आणि सध्याचे 125 ॲनिव्हर्सरी सेलिब्रेशनचे अध्यक्ष आदले स्पीकर श्रीमान तोमादिजबाब कार्दोज त्याचप्रमाणे आमचे तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष सध्याचे श्री गुरुदासजी पिळणकर ह्या कमिटीचे मेंबर सेक्रेटरी श्री डॉक्टर कार्लोस फेर्नांडीस त्याचप्रमाणे सध्याचे मेंबर सेक्रेटरी श्री सेजर त्याचबरोबर आदले अध्यक्ष तेमूड बाब त्याचबरोबर विलियम्स बाब आणि ज्यांनी ह्या तियात्र 21-25 वर्सांचो कार्यक्रम करपा खातीर मोठी प्रेरणा देणारे आमचे आदले मंत्री माननीय दयानंद्र बाब मांद्रेकर समेस्त हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे तियात्राचे जाणकार लेखक दिग्दर्शक तातूंत भाग घेणारे कलाकार आणि तियात्र मोगी त्याचबरोबर ह्या तियात्राची 125 वर्सां प्रत्येक गोंयकारा मुखार हाडणारे मिडिया त्याचबरोबर पत्रकार तुमकां परत एकदा म्हजो सगळ्यांचो मायमोगाचो नमस्कार. वेगळ्या वेगळ्या विशयाचेर वेगळे वेगळे जाणकार उलयलेले आसात. हांव एक तुमचे भशेंतलोच एक कलाकार पूण कलेच्या मळाचेर काम करता आसतना ज्या वेळाचेर एक विचार येता की आपल्याक एक नाटक करपाक जाय किंवा आपल्याक एक तियात्र करपाक जाय आणि हो तियात्र करता आसतना पयलो आमकां जाय पडटा स्क्रिप्ट आणि ताच्या खातीर आमकां बरोवपी जाय पडटा लेखक जाय पडटा रायटर जाय पडटा. ताचे मनान येणारे विचार म्हळ्यार ह्या सामाजीक जडणघडणीत कितें जावपाक शकता आणि वॉट अ बेस्ट मेसेज वी कॅन डिलिव्हर थ्रू द तियात्र फॉर्म तो तेंच पळयत आसता. आणि हे सगळें जाले नंतर 4 जाण आमी एकठांय येतात. कशे पद्दतीन आमी बरो तियात्र सादर करपाचो ताका कातरां आसता ताका बाकीचो सगळो साज आसता आणि त्या तियात्राची शोभा कितली वाडप हे प्रत्येक माचये वयलो कलाकार आणि त्याच बरोबर माचये वयले फाटले कलाकार हे कार्यरत करत असतात. ही एक बाजू जाली. पूण त्या तियात्राच्या निमित्तान ज्या वेळाचेर आमकां ऑफ टायम मेळटा हांव ऑफ टायम म्हणटा प्रत्येक म्हणजे आमी रिहर्सल घेतात किंवा थंय एक नवे नवे आयडियाज तयार जातात किंवा ह्या समाजा भितर कितें घडटा कितें न घडटा सगळेच जाण पेपर वाचनात किंवा सगळेंच इन्फॉर्मेशन घरा कडेन बसले बसले आमकां मेळना. पूण त्याच निमित्तान थंय एकठां आयिल्ले सगळे थंय चर्चा करतात आणि तातूंतल्यान एक आयडिया आमचे सगळें जीवन जे आसा तें बदलून उडोवपाक शकता. आणि म्हणूनच आमचे पूर्वज म्हणू नाकास किंवा ज्यांच्या तकलेन हो एक संकल्पना आयली की बाबा तियात्र फॉर्म सादर करून आमचे सुख आमचे दुःख कितें आसा हे दाखोवपाचे सातत्यान प्रयत्न करणारे त्या तियात्रिस्टांक म्हजो मानाचो सलाम जावन आसा. कारण जर तेंच्यांनी हो कॉन्सेप्ट किंवा हो फॉर्म जर मुखार जर हाडी नाशिल्लो जाल्यार घडये आमी येदे व्हडल्या 125 वर्सां आमी सादरीत करपाक शकनाशिल्ले. म्हणून तांकां जशें आमचे जेसीबाईन म्हणिल्लें आसा की आमी ते आमकां वयल्यान पळयतात आणि घडये ह्या तियात्र फॉर्माचो येदो व्हडलो विस्तार जातलो हे घडये तांच्या मनान एखादें केन्ना नाशिल्लें. पण आज हो तियात्र फक्त या गोंयानूच न्ही या भारताच्या वेगळ्या वेगळ्या
भागानूच नाही तर जगाच्या खूपशा कोनशाने पाविल्लो असा आणि ती खरी आमची गिरेस्त काय जावन आसा. आणि म्हणूनच जेनीन हो कले ह्या तियात्र फॉर्म जो आज सातत्यान मुखार व्हरपाक केल्लो आसा त्यांच्या हांव अभिनंदन करता. आणि आजच्या तरणाट्यांनी एक गोष्ट काम करपाची गरज आसा. म्हाका एक नजर जर मारली जाल्यार तरणाटे फक्त म्हाका दिसता 5% आसता दिसता. म्हणून हो तियात्र किंवा जो आमचे भितर जो एक तर टॅलंट जो आसा तो टॅलंट जर आमी मुखार व्हरतलो तो फक्त तियात्र सांबाळपाक जाय हेजे खातीर व्हरपाची गरज ना. तुमचो इंडिव्हिज्युअल डेव्हलपमेंट हो ह्या तियात्रा भितर खूप बांदिल्लो आसा. माणुसकी आज हरत चरिल्ली आसा. प्रत्येक जाण पयशा फाटल्यान धांवत उटिल्ले आसा. म्हणून ज्या वेळाचेर हे तियात्र आमी पळयतात हांवें खूब तियात्र पळयले आसा. तातूंतल्यान एक 500 लोक जर एकठांय जर जाले जाल्यार तातूंतले 5 लोक तरी बरो संदेश घेवन वतात. आपूण बरो मनीस कसो जावपाक शकता. स्वार्थ सोडून आमी दुसऱ्या खातीर कसो जगतलो, दुसऱ्या खातीर आमी कितें तरी दितले असो तरेचो विचार सातत्यान फक्त तियात्रांतल्यान न्ही तर नाटकांतल्यान सुद्दां आमी दित आसात. म्हणजेच तियात्र किंवा आमी ती कला आसा म्हणून ती आमकां सांबाळपाक जाय अशांतली गरज ना. जर आपले भितर आशिल्लो टॅलंट आणि आपूण ह्या तियात्राच्या मार्गांतल्यान आमी खंय वचपाक शकता ताचें ज्वलंत उदाहरण म्हळ्यार हांव म्हजें एक 2 उदाहरण दितां. आज जर हांव जर आमदार किंवा जर मंत्री म्हणून जर कित्याक लागून जर पावला जाल्यार ती फक्त म्हजे भितर आशिल्ली कला, म्हजे भितर आशिल्ली फक्त ती कला. आणि त्या कलेक लागून आज आमदार जावपाक शकलो, 4 चौगांक वळखपाक शकले, तुमचे मुखार हांव 2 शब्द उलोवपाक शकलो. आणि म्हाका दिसता हांव जरी मंत्री जर जालो जाल्यार आज पर्यंत वयाच्या 7 वर्सां पासून हांव सुरवात केले नाटकां करपाक ते अजूनही नाटक करता. फाल्यां 22 तारखेक सुद्दां रवींद्र भवनान म्हाजें नाटक आसा. तुमी मुद्दम मुजरत येवचें हेंवूय तुमकां निमंत्रण आसा. कारण तो एक पॅशन आणि जी आमकां कला वयर काडटात आमी कितलेय वयर पावूं केन्नाच फाटी वळून पळोवपाक जायना किंवा तेजेर आमी आड नदर करपाक जायना. जाल्यार आमी जी सेवा केल्ली जी आसा जाल्यार आमी कितें तरी आपलें जें काम जालें वयज मेलो अशे तरेचो जो एक संदर्भ आसा तो आमकां लागू जावपाक शकता. आनी दुसरी अत्यंत म्हत्वाची कित्याक अनुभवांतल्यानूच आमी शिकप आसता, अनुभवांतल्यानूच आमी घेवप आसता. I was working for the multinational company as a deputy manager. I joined as a junior engineer and I have taken a BRS when I was there as a deputy manager for a multinational company that is a Dinora group of companies. जेन्ना म्हाका इंटरव्यूक आपूण आयलो त्या वेळाचेर त्या इंटरव्यूवर पॅनलांनी म्हाका खूब प्रश्न केले. आय ऑल्सो गिवन द आन्सर. पण म्हाका त्या आन्सरा भितर म्हजें एकूय उत्तर बरोबर नाशिल्लें. एकूय उत्तर बरोबर नाशिल्लें. वाय आय एम टेलिंग ऑल यू दिस? कारण शिकले आनी डिग्री घेतली हेजो अर्थ तूं प्रोफेशनल जावपाक शकना. बट द प्रॅक्टिकल नॉलेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रॅक्टिकल नॉलेज थिओरिटिकली आमी भोक्कमपट्टी करतात, ते पाठ करतात, बाय हार्ट करतात आणि ते भरा करून ते क्वेश्चन आन्सर पेपराक बरयतात आणि आमी मेरिटान येतात. दॅट एज्युकेशन इज कंप्लिटली गॉन नाव. वॉट डू यू मीन बाय एज्युकेशन? Education is a Latin word which is derived from 3 words, that is a educare, educure and educatum. म्हणजेच मनशा भितर आशिल्लो गुण ते गुणाचे संवर्धन करप आणि त्या गुणाक एक व्यासपीठ निर्माण करून दिवप हेकाच आमी आज शिक्षण म्हणटा. आणि म्हाका दिसता हेच शिक्षण फाटले 125 वर्स पयलू त्याच आमच्या तियात्रास्त्रांनी मुखार दवरलेले आणि म्हणूनच आज आमी खऱ्या अर्थान एज्युकेट जाल्ले आसात अशें हांव म्हणपाक शकता. दिस इज द कंप्लीट एज्युकेशन. हांव म्हज्या इंटरव्यूवाचेर उलयतालो आणि इंटरव्यूचेर उलयत आसतना आय हॅव नॉट गिवन सिंगल आन्सर टू देअर सॅटिस्फॅक्शन. स्टील दे हॅव सिलेक्टेड मी. आनी ताणें म्हाका सांगलें की आमी तुका आमच्या मल्टीनॅशनलीक सिलेक्ट केल्लो आसात ओन्ली
तुझे प्रेझेंटेशन तूं भितर आयलो, तूं बसलो, तुवें कितें मान दिलो, वी आर व्हेरी सॅटिस्फायड विथ दॅट कल्चर वॉट यू हॅव शोन इन फ्रंट ऑफ अस. आनी ऑब्वियसली त्यांचे ते मल्टीनॅशनल कंपनी असले कारण ते एनोड कॅथोड्स बीन आमकां ते कांय खबर नासले. वी हॅव लर्न द एनोड्स अँड कॅथोड्स इन द 6th or 8th स्टँडर्ड, बट इट इज डिफरंट फ्रॉम द वॉट एक्चुअली दे वॉन्टेड करेक्ट आन्सर फॉर मी. इट इज रॉंग. बट कशें आसता न्ही, हें हांव कित्याक करपाक शकलो जाल्यार त्या नाटकां भितर कशें वागप, कशी एंट्री घेवप तें आमकां दिग्दर्शकांनी शिकयलेलें आशिल्लें. म्हणून आमी हें सगळें करपाक शकले. म्हणजे सगळ्यांक आजच्या तरणाट्यांक आव्हान आसा. मनीस जर तुम्ही जर जातलो, मनीसपणाच्या भावनिकायेन जर तुम्ही मुखार जर वतले जाल्यार तुमचे भितर आशिल्ली टॅलंट जी आसा, आणि टॅलंट आसलीच म्हणून जायना, ती प्रामाणीकपणान तेची सेवा करप हें खूब महत्वाचें आसा. सिन्सियरिटी इज द बेस्ट पॉलिसी. आमी म्हणटा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. करपाक जाय म्हणून करूं नाका, करतले जाल्यार तितून 100% एफर्ट घालप हें खूब महत्वाचें आसा. आणि 100% जर तुम्ही जर घातलें डेफिनेटली यू कॅन कम आउट विथ द फ्लायींग कलर्स. आणि म्हाका दिसता ह्या एका गोश्टींतल्यान आमी खुबशें अचीव करपाक शकता. आज मनीस मनशा कडेन वागता आसतना कसो वागप शकता. वडीलधारे मनीस जे आसा किंवा जाणटे जे आसात, आज भुरगे आपल्या आवय बापाय किंवा जाणटेल्यांक नांवान उलो करता. आतां तुमी म्हणटलीं नांवां कित्या खातीर दवरल्या, तर ती नांवां कित्या खातीर दवरलेलें आसा. पूण नांवां दवरलेलें हें फक्त आमचें आयडेंटिफिकेशन. पूण ताका मान सन्मान ताका पयलो आमचे जाणटेले केन्नाच जाणटेलीं मूं म्हणटालीं, पण आज तें आमच्या तोंडान येता काय कितें. हे सगळें विचार करपाची ही संस्कृती, ती संस्कृतीची नाळ जर आमी जर सोडले न्ही जाल्यार आमचे येणाऱ्या भावी पिढीक आमी कितें दितले. आणि हेच तर आमकां तियात्र शिकयता, हेच तर आमकां नाटक शिकयता. आणि म्हणूनच ह्या तियात्राचो आज प्रसार जावप, ते ल्हान माणकुले पिळगे कडेन पावप हें सुद्दां तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी तें मोठें काम आज तियात्र अकादमी करता. आणि खास करून हांव अभिनंदन करता 125 वर्सांची जी कमिटी जी आशिल्ली ताणीन. कित्याक कमिटीचेर कोणूय आसपाक शकता आणि खुबशे जाणांक खुर्ची जाय. पूण आज हांवें पळयलें जेन्ना हांवें एंट्री मारली, ऑर्गनायजेशन, बाकी सगळे कार्यक्रम आणि ते बुकाचे जे आज जे रिलीज जाल्ले आहा ते हँडी आसा बूक. कितें आसता न्ही, खंयचें पुस्तक जर घेतलें, आय एम अ व्हेरी गुड फॉन्ड ऑफ रिडींग कळ्ळें न्ही, पण जें पुस्तक हातान घेतले बरोबर तितून भितर कितें आसूं, ते कवर कशें आसात ते सदांच एट्रॅक्ट करता वाचपाक सुद्दां. and that gives a very sense and a very handy book. I congratulating, कारण तातूंत भितर सगळ्यांनी जो कोण एफर्ट घातिल्लो आसा तो बरें दिसता. आनी तशे तरेचो प्लॅनिंग हांव खुबशे कार्यक्रम तुमचे भितर आशिल्ले 125 वर्सां भितर. मॅनेजमेंट अँड फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इज अ परफेक्ट टायमींग. दॅट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. आणि त्याच खातीर हांव परत एकदां ह्या सगळ्यांचे टिमीचें हांव अभिनंदन करता. अशेंच तुमी मुखार वर्षे सरकार ह्या नात्यान जेदे जेदे वेळाचेर म्हजो तुमकां आधार लागतलो, तुमचे बरोबर हांव आसतलो हें तुमकांच हांव सांगपाक सोदतां. आनी परत एकदां ह्या सबंद नवे नवे तुमी इश्यूज घेवचे. आमी राजकारणीच घरी आसले जाल्यार आमचेर सुद्दां उलोवप तुमचें कर्तव्य जावन आसा. जेन्ना एक राजकारणी जेन्ना तुमकां अशें सांगता त्या वेळाचेर तुमकां कळपाक जाय आय हॅव कम थ्रू द सोशल बॅकग्रावंड अँड नॉट विथ द मनी पॉवर अँड ऑल दॅट. लोकांची सेवा करप हें आमचें पयलें कर्तव्य जावन आसा. कितें लोकांक जाय ना जाय किंवा कोणाचेर अन्याय जाता ते अन्याय विरुद्ध आज आवाज उठोवप हें सगळें तियात्रास्टाचें आज पयलें काम आसा. कलाकारांचें काम आसा, लेखकांचें काम आसा, तें तुमी मुखार व्हरतले अशीच हांव तुमचे कडेन अपेक्षा बाळगितां. आनी तो परत एकदां जो समाजीत बाबान म्हणिल्लें आसा की 150 वर्सांचो कार्यक्रम मोठ्या दबाज्यान जावपाक जाय, म्हजें तुमकां आतांच उतर आसा. हांव जर 150 वर्साच्या सरकारा भितर जर आसलो जाल्यार हेजे पेक्षा बरो नेटान हो कार्यक्रम जातलो अशें आतांच तुमकां 23 वर्सां पयलीं हांव तुमकां उतर दितां. थँक्यू व्हेरी मच.